मोगळ भावनो आणि भयणीनो, निमानो शुक्रार आज आमी संभ्रमतांव जेजूच्या कश्ट मरणाचो नियाळ करून त्या मुखांत्र आमची सोडवण जेजून ताच्या मरणा मुखांत्र आमकां जोडून घेतलेली आमची कर्ण घेवंक आमी कशें प्रयत्न करियेता ह्या विशीं प्रत्येक जावन नियाळसो हो दीस सांगताच उपास कर्ण सुमेच्या पाश्यवांत आमकांच भागीदारां करचो एक अवकाश इगर्जे मतेन आमकां फोव केला. आनी ह्या पवित्र दिसा जेजूच्या मरणा मुखांत्र आमकां सोडवण लाभले आसता तो दीस आमकां पवित्र जाता. आनी असल्या पवित्र घडये आमी हांगासर देवाचें उतर नियाळोवंक आयती आसांव. तुमकां सुमेस्तांक ह्या नियाळाक स्वागत म्हणटा आनी नियाळ देवाच्या उतरा सोवें आमी आराम करया. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता. हेणें जेजूची आवय ताचे आवयची भयण क्लेयोफसाची पोतीन मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सकट घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदन आसलें. तांणी एक दर्या आळमें त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक हिसोपाचे बडयेक लावन ताच्या वंठाक धरलें. जेजून तो शिरको साकतच म्हळें संपतलें आनी तकली बागावन आपलो आत्मो ओपून दिलो. जेजू, तूं म्हजो मोग करताय गे म्हूण विचारल्या सावलाक वय जेजूची जाप. कितलो करताय? आळे इतलो करता म्हूण खुर्सार आपणाचे हात विस्तारून आपणाचो मोग आमचे थंय दाखयल्ल्या जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावनो, भयणीनो, कार्मेल किरण वीक्षक, ट्रिन ट्रिन मोबायल वाचलें. हॅलो मम्मा, हांव विन्सी. दुबयतावन पुताचो ताळो आयकून आवय संतोसली. तूं रे पुता, कसो आसाय तूं? केदळा गांवाक येताय? मांयचें सवाल. हांव बरो आसा मम्मा, तूं कशी आसाय? कितेंय जावं येवच्या सोमारा हांव बोचपे येवन पावतां. सोमार उदेलो आनी एकच पावटी कॉल बेल आवाज आयकलो. घरची कांपीण वाजलीच आवयन वचून दार उक्तें करता आसतना पूत बागलार उबो आसलो. 2 वर्सां उपरांत आवयन आनी पुतान सांगाताक भेटचें तांचो संतोश वर्णूंक नजो आसलो. आनी ह्या संदर्भार एकामेकाक पोटलून धरून गजाले करून ती बसून आसतना पुतान आपणाची सुडकेस उक्ती केली आनी आवयक हाडिल्लें एक इनाम आवयच्या हातान ताणें घालें. इनाम पळयलेंच आवयक खंय नातलो संतोष. आपणाच्या पुतान 2 वर्सां उपरांत जोडून एक इनाम हाडलां म्हणटा आसतना खंडीत जावन आवयक व्हरतो संतोष जाता. असलेच बोगणांनी भरिल्ली
ही स्त्री पुताची आवय आपणाच्या हाती आसलेल्या त्या बॉक्साचें रॅपर उक्तें करता आनी एक एकच रॅपर ती उक्तें करता आसतना तिचे तें उद्वेग चडटा कितें आसा गी म्हणची भावना सवालां तिच्या मोतीर उदेतात आनी अक्रेक बॉक्स उक्तें करना पळयता आसतना कितें पळयतली बॉक्सा भितर एक खुरीस आनी येदोळ म्हणसर तिच्या तोंडार आसली ती उद्वेगाची वा एका रितीच्या आतुरायेची बोगणां मायक जावन तिरस्काराची बेजारायेची ती बोगणां तिच्या मोती पडद्यार उदेवंक लागली आनी भायल्यान ती दिसूंक लागली आनी सट्ट करून ती म्हणाली तुवें एक खुरीस हाडलोय गे पुता तुवें एक खुरीस हाडलोय गे पुता म्हणचें सवाल भाऊ न्हू भयणीनो आज आमी निमाणो शुक्रार समरमता इंग्लिशांत ताका गुड फ्रायडे म्हणटा कन्नडांत शुभ शुक्रवार पूण निजाकी हो एक शुभ शुक्रवार गे निजाकी हो एक गुड फ्रायडे गे आमच्या घरांत चिंत्या एक मोर्न जालें वा एक कसलेंय अचानक घडीत घडलें अवघड घडलें तो दीस आमी बरो दीस म्हणटा गे गुड डे म्हणटा गे गुड फ्रायडे जावंक पुरो गुड ट्यूजडे जावंक पुरो गुड वेडनसडे जावंक पुरो अशें म्हणटा गे खंडीत जावन ना दूख हाडिल्लो दीस बेजाराय हाडिल्लो दीस तो आमकां बरो दीस जायना पूण हांगासर आमी पळयत आसतना जेजू आमचो सोडवणदार मेल्लो दीस आमी गुड फ्रायडे म्हणटा तो समरमता आनी आमकां निजा की तो एक शुभ शुक्रवारच कित्याक म्हळ्यार जेजू मेलो जाल्यार ताच्या मरणा मुखांतर आमकां साल्वसांव आयलें पातकाच्या बंदडेंत आसले आमी आज स्वतंत्रयेन जिवंक शकता त्या देखून जेजूचें मरण एक जुदेवांक नालिसायेचे संगत जाल्ली तरी जेजूक पातयेल्ल्या जेजूक पातयेवच्या आमा सुमेस्तांक तो एक संतोशाचो दीस आमच्या सुडवणेचे बंदेर हो खुरीस त्या देखून आज आमी खुर्साक मान करता खुर्साचे मुखार दिंबी घालता खुर्साक उमो दिता आनी आमचो अभिमान आमचो मान आमी खुर्सातें व्यक्त करता कित्याक खुरीस जेजूच्या मरणा मुखांतर आमच्या साल्वासावाचें हातेर जावंक पावलां पर्सिया गांवांत लोक देव आनी देवीक इंग्लिशांत कितें आमी म्हणटा गॉड्स हांकां पुजा करतालो आनी ओरमोस्त म्हणलो एक देव आसलो तो भुमीचो देव थंयसर कितें गे म्हळ्यार हर एका संगतीक एक एक देव आसा पावसाक एक देव वाऱ्याक एक देव पिकाक एक देव आनी अशें एक एका संगतीक एक एक देव आनी हो ओरमोस्त म्हणलो देव भुमीचो देव गॉड ऑफ दी अर्थ आनी पातकी आनी घातकी लोकांक ते मेल्ल्या वेळार मातयेन पुरलें जाल्यार ह्या देवाक अपमान जाता म्हूण तांचें चिंता बसलें त्या देखून कितें करतात हे तसल्या मनशाक भुमीर न्हय आकाशार न्हय म्हणले बरी मोदेगात उमकळायतले आनी तांणी सोदून काडलें हें खुर्साचें मरण आनी तसल्या व्यक्तीक खुर्सार उमकळायतले आनी उपरांत कितें केलें हांचे तावन रोमागरांनी ही शिक्षा नकल काडली कॉपी केली आनी कोण देशा विरोध झुजतात वा कोण एका राजकीय गुलाम जावन आसा तसल्याक असली कठिनायेची शिक्षा तांणी दिवंक सुरू केली त्या देखून खुर्साचें मरण एक इनाम न्हय बगार खुर्साचें मरण एक नालिसायेचें अपमानाचें संकेत त्या देखून द्वितीय पुस्तक म्हणटा पळया कोण खुर्सार मेला ताका देवाचो शिराप पडला आनी हेंच चिंता पो सा पावलो मुखारसून म्हणटा
जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातीच्यांक ते एक पिशेपण. कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 20 वळ 20 आनी 3 हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. वय नालिसायेचे संकेत जावन आसलो कुरीस आज सोम्याच्या मरणा मुखांत्र आमकां सोडवणेचे संकेत जावंक पावला म्हणटा सांव पावलो. मुखारसून तो म्हणटा पळया, देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तच देवाची सकत आनी जाणवाय. आज असल्या कुर्सांतय आमचो अभिमान आमी व्यक्त करता आसतना आमी ह्या कुर्सांतावन थोडी लिसांवां शिकूंक फावो. हो कुरीस आनी ताच्या मार्गदर्शनाखाल आमचें क्रिस्ती जिवीत कशें जीव येता आनी जेजून तें जोडलेलें सोडवून आमची कर्ण कशें घेवं येता म्हूण आमी नियाळूंक फावो. हें कितें आमची कर्ण घेवची? वय आमकां सोमेस्तांक जेजून सोडयलां. पूण ही सोडवून इंग्लिशान सांगची तर ऑलरेडी आनी नॉट येट. ऑलरेडी म्हळ्यार जेजून आमकां हर एकल्याक ताच्या कुर्साच्या मरणा मुखांत्र सोडयलां हें सत. पूण नॉट येट म्हळ्यार ही सोडवून आमची जावंक ना. आमची जावंक ना म्हळ्यार ती आमची कर्ण घेजे. चिंतया, घरांत एक बरें नुस्तें केलां, नुस्तें कर्ण दवरलां, पूण ताची रूच आमी सांगचे जाल्यार हें नुस्तें बरें आसा गी, पाड आसा गी, मीठ सारकें आसा गी, वा इतर कसलेंय उणेपण ताचें थंय आसा गी म्हूण आमी पळय जाल्यार कितें करचें? तें नुस्तें आमी खायचें. त्या वेळा मात्र तें नुस्तें आमचें जाता, ताची रूच आमची जाता. तशेंच मुखार भावन आनी भयणीनो, जेजून आमकां सोडयलां वय, पूण आमी ती सोडून आमची कर्ण घेवंक आसा. त्या देखून आगोस्तीन म्हणटा पळया, देवान आमकां आमचें परमिशन नासतना रचलां, पूण म्हजें परमिशन नासतना तो खंडीत जावन म्हाका साल्वासांव दिवंक शकना. त्या देखून जेजून आमकां सोडयलां वय, पूण ती सोडवून म्हजी आनी तुजी करची, ताच्या उतरा प्रमाणे चलोवन त्या साल्वासावाचे भागीदार आमी जावचें आमचें कर्तव्य. त्या देखून हांवें म्हळें आयचो दीस आमचे सोडवणेचो दीस. तसो म्हणटाना ती सोडवून कशी आमची कर्ण घेवची ह्या विशयी ती आमी नियाळूंक फावो. केवल कुर्साची वाट कर्ण आमी सिसरीची दुकां देंवयल्ले पडटा, आमी स्वर्गाक वसना. कितलो उपास कर, कितलो त्याग कर, कितली दुकां गळय, कितले कुर्साचे वांटो आस तूं कर, तितलें केल्लेंच आमी स्वर्गाक वसना. हें सक्कड आमी करच्यो आचरणां, आमी करचो त्याग, करचो सॅक्रिफीस आमकां जेजूच्या वाटेन चलोवंक प्रेरण जावंक जाय. जेजूच्या वाटेन चलोवंक आमकां एक आदर्श जावंक जाय. त्या वेळा मात्र हें साल्वासांव जेजून जोडलेलें म्हजें आनी तुजें जाता. त्या देखून कुरीस आमकां एक मार्गदर्शक. कुरीस आमकां एक मार्गदर्शक. इस्रायल प्रजा बसयल्ल्या गांवाक पयण कर्ण आसली. 40 वर्सां हें पयण ती करनासतना कितें जालें? वाटेर तांकां पियोवंक उदकाचो अभाव आसलो. खाण तांकां सोमानातलें आनी असल्या वेळार देवाचेर आनी तशेंच तांकां मुखेलपण दितल्या मोइजेचेर ती उपराटलें आनी देवान कितें केलें? थंयसर विकाळ सोरोप धाडलें आनी सोरोप साबलीं जायतीं जाणां मेलीं. आनी त्या वेळा मोइजेन देवाक परतलें आनी देवान म्हळें, एक पितुळाचो सोरोप कर्ण तूं उबार आनी कोण ह्या सोरपाक पळयता तो बाचाव जाता. तशेंच केलें आनी कोणें सोरपाक पळयलें तें वाचलें. भावन आनी भयणीनो, हांगासर केवल तांणी एका सोरपाक पळयलेंच तें वाचलें ना. कुर्साक कसलीच मॅजिकाची सकत ना. पूण जो कोण कुर्साक पळयता आनी आपणाचें पातक वळखून घेता ताका साल्वासांव मेळटा. तो इस्रायल प्रजा कोणें त्या सोरपाक पळयलें वा त्या कुर्साक पळयलें आनी वय आपणें देवाचेर उपराटलां, देवाचेर उपराटल्या, हांवें म्हजी जिणी बदलूंक जाय, देव म्हजो सर्वस्व म्हणून वळखून तोच म्हजो सोडवणदार बसयल्ल्या गांवाक आपूण वरचो देव म्हणून कोणें वळखून घेतलें ताका त्या शिक्षेतावन सोडवण लाभलें. आज केवल कुर्साक पळयलेंच आमी साल्वासांव जायना.
घुमट्यार कुरीस उमकळायल्लेंच आमी निट्ट सर्गाक वसना वा घरा मुखार व्हडलो कुरीस उबारिल्लेंच आमकां सर्गाक टिकेट मेळना. त्या कुर्सा फाटलें जिवीत कोण जियेता, त्या कुर्साच्या मार्गदर्शनाखाल कोण जियेता, तो कुरीस पळयत आसतना आपणाच्या जिवाची विमर्शो करता आनी खंय सुकून पडला तें तिदवून नव्या वाटेन सारक्या वाटेन कोण समकता ताका कुरीस सोडून येसो बोंदेर जाता. कुरीस ताच्या जिविताक साल्वसांव हाडूंक शकता. त्या देखून कुर्सांत मॅजीक ना हें आमी मोतीन दवरूंक जाय. कुरीस आमच्या जिविताचो मार्गदर्शक. ताचे वाटेन चलया आनी अशें साल्वसांव आमचें कर्ण घेवया. कुरीस आज मोगाचो संकेत. थोड्या वर्सां आदीं पॅशन ऑफ क्रायस्ट पिंतूर आयिल्लें मेल गिब्सनान तयार केल्लें आनी हें पिंतूर पळयनातलो कोणी आसचो ना म्हणून हांव बरो वचना. हर एकल्यांनी तें पिंतूर पळयलां आनी चेन्नईच्या एका थिएटरांत हें पिंतूर चलता आसतना थंयसर जेजूक जेरबंदांनी मारचें तें सीन दृश्यावळ जावन आसली. कोणी उलयनात, सगळ्यान मौन, सगळे थंयसरच स्क्रिनाक पळोवन आसात. आनी तितल्यार एकच जाणें एक स्त्री उठली आनी बोब मारूंक लागली, प्लीज समवन गो एंड स्टॉप दीस म्हणून बोब मारूंक लागली. कोणी एकलो वसा आनी हें रावया. हें पिंतूर आदलो पाप सैबो पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान पळयल्लें आनी तो म्हणालो की हातूंत कांयच उत्प्रेक्षा ना. देर इज नो एक्झॅजरेशन. एक्झॅजरेशन म्हळ्यार आसलें आनीकी इल्लें सडतीक सांगचें ना, तशें कांय ना. कितें घडलां तशें हातूंत पिंतरायलां. तशें म्हळ्यार मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो पळया, जेजून आमच्या मोगा खातीर कसले सक्कड कश्ट सोंसल्यात. कितल्या मापान ताणें दूख सोंसल्या, कितल्या मापान तो आमचे खातीर वळवळ्ळा म्हणचें ह्या एका घडींतावन आमकां स्पश्ट जाता. कुरीस म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसा. मोग केदाळाय कुरीस आशेना, पूण कुर्सा विणें मोग संपूर्ण जायना. मोतीन दवरात. मोग केदाळाय कुरीस आशेना. मोग करतले आपणा कुरीस जाय म्हणून मागोवन घेनात, पूण उडास दवरूंक जाय कुर्सा विणें मोग संपूर्ण जायना. मोग करचें म्हळ्यार कुर्साच्या वाटेन चलचें. जेजूनच म्हणलें आसा पळया, आपल्या इश्टा पासो तो प्राण सोडच्या की व्हरतो मोग दुसरो ना. आनी हिंच उतरां जेजून सांगलेलें आयचे दिसा ताच्या जिवितांत संपूर्ण जालें. आवय आपणाच्या भुरग्याचो मोग करता जाल्यार दीस आनी रात, दनपारांनी मोद्याने रात म्हण ती पळयना. भुरग्याच्या गरजांक ती स्पंदन करता. मोद्याने राती न्हिदेंत आसता तरी आवय भुरगें रडिल्लेंच उडटा, ताका पानो दिता आनी अशें आपणाचो मोग कितें तें त्या भुरग्याक ती दाखयता. हाका म्हणचें कुर्सा विणें मोग संपूर्ण जायना. मोगाचें जिवीत कुर्साच्या वाटेन तेन्ना संपूर्ण जाता. आनी जेजून आमचो इतलो मोग केला आनी तो मोग आज ताणें आमकां संपूर्णपणे उगडापो केला. भोवनो न्ही भयणीनो, कुरीस जावन आसा देवाच्या मोगाचें उगडापण. देवाच्या मोगाचें उगडापण. मातेवाच्या वांजेलांत जेजू ह्या संवसारें जल्मून येतना एक आपुरबायेचें नांव दिल्लें आसा, इमॅन्युएल. देव आमचे सांगात. देव आमचे सांगात. देव न्हय तो वयर पर्वतार आसचो, ताका आमी थंय हांगा सोदून वचोचें, ताका मेळचे खातीर त्याग उपास करीचे, सॅक्रिफीस करीचे, कुडीची दंडवण करीचे ना. असलो देव न्हय तो.
आमी देवाच्या सोदनेर वेच्या की देव आमच्या सोदनेर येता, देव आमच्या पाटेक लागला. असलो एक देव आमकां आसा आनी तो आमचे सवेन सजी येता, तो इमॅन्युएल. आनी असल्या देवाक तो संवसारी आसतना ताका आपयलेलें आसा. तो खावगी, तो पातकें वट्टू जियेता, पातकें वट्टू तो जेवता, खाता. पूण असें सकड ताका तिरस्कार सुसूंक मेळ्ळें जाल्यार जेजू आपणाच्या मिसावांत तो दृढ रावलो. आपणाचें मिसांव एकच जावन आसलें जेरुसलेमांत क्रुसाचें मरण वेंगचें, आनी तें वेंगचें म्हणसर तो प्रामाणीक रावलो आनी त्या मुखांतर ताचो मोग आमचे थंय ताणें दाखोवन दिलो. इमॅन्युएल आमचें तें संपूर्ण जालो. कुरीस जावन आसा मुखार भोंवन न्ही भयणीनो, मौनपणाचें संकेत. वातिकान दुसऱ्या महासभे पयलें आयच्या दिसा म्हणजे निमाण्या शुक्रारा दिसा लांब पाशांव वाचले उपरांत शर्मावन नातलो. बरें न्ही गे, शर्मावन नातलो. बगार कितें मौनपणान बसून नियाळोंक आसलो. कित्याक एका याजकाक शर्मावंक दिवंक जायना म्हणून गी? खंडीत जावन न्हय. कित्याक म्हळ्यार सोम्याच्या पासच्या वाचो आनी मरणाचो हो मिस्तेर उतरांनी गुंतूंक जायना. तो एक व्हड मिस्तेर, आनी मिस्तेर कितें करूंक जाय? तो ध्यान करूंक जाय. त्या देखून इगर्ज माता भक्तिकांक भावार्थ्यांक ओगीच रावून मौनपणी नियाळोंक उलो दितालो. आज आमी खुर्सा मुखार मौन रावोंक जाय. मौन रावोंक जाय कित्याक मुखार भोंवन न्ही भयणीनो, हो खुर्साचो मिस्तेर नियाळोंक, ध्यान करूंक. आज मौन आमकां दोस्ता. आमकां कोणागे वगेच रावोंक नाका. एक ना एका चटवटिकेनी कार्यांनी आमकां मेतेर जावंक आसूंक जाय. पूण उडास दवरया, देव आमकां भेटचो, जेजूचें दर्शन आमकां जावचें, केदळ आमी मौन आसांव. मौन आसांव न्हय भायल्या संगतीनी कांयच आवाज नासतना खंय एका रानाक वचून हांव मौन जावता, तसले आवाज ते न्हय मुखार भोंवन न्ही भयणीनो. केदळा म्हजें अंतस्करण मौन आसा, थंयसर देव म्हाका भेटता. आज म्हज्या जिवितांत मोसोरो, राग, हगें, जिद्द, फारीकपणाची चिंतना असलो सकड आवाज बरोवन गेला गे, थंयसर देवाचें दर्शन म्हाका जायना. देवाचो ताळो म्हाका आयकना. जेजून कुर्सातावन उसारची खंयचीय उतरां म्हाका आयकोवची ना. आज हांवें असल्या आवाजांतावन म्हाकाच मेकळें करूंक जाय. जेजू मुखार हांवें थंड जावंक जाय, हांवें मौन जावंक जाय. त्या दाळा तूं आज म्हजे संगी आसतलोय. तूं कांय साल्वासांव लाभतेलें म्हणजे जेजूची ती उतरां आमकांय आयकूंक मेळटलीं. आनी जेजूचें जिवीत, जेजूचो तो सांगात आमी भोगूंक पावतले. तर मुखार भोंवन न्ही भयणीनो, आनीक जायतीं लिसांवां ह्या कुर्सातावन आमी शिकी येता. व्हड एक मिस्तेर कितलो नियाळ्ळो तितलो आमकां आनीकय उगडापो जाता. पूण आज आमी नियाळलेलीं ही थोडींच जाता. आमच्या मतींत खोसोवया आनी आयचो दीस भाग्यवंतपणी करसूंक प्रयत्न करया. आनी आयच्या दिसा आमी ही जोडलेलीं लिसांवां तशेंच आमच्या मौनपणा वरवीं, आमच्या वैयक्तीक ध्याना वरवीं, नियाळा वरवीं, मागण्या वरवीं आमकां उगडापी जावची ती सदां आमच्या चालत्या जिवितांत जिवंक प्रयत्न करया. कुर्साक आमच्या जिणयेचो मार्गदर्शक करून घेवया. कुर्सा मुळी आमी बसया, कुर्सातावन आमी शिकया आनी अशें जेजूचें जिवीत, कुर्सायलेल्या जेजूचें जिवीत आमचें करून घेवया. आनी जेजून त्या कुर्सा मुखांतर जोडलेलें तें साल्वासांव ती सोडून आमची करून घेवया. जेजूचे करेशीस म्हणून ह्या संवसारी दाखोवन दिवया. तोच जेजू कुर्सार मेल्लो आमकां सुमेस्तांक ताच्या कृपेन बेसांवांनी बरो. आमेन. देवान आमकां दिल्या एका वय,
चिनियेचे सांजेर वरतू सोम्याचे सत्रे